दिगंबर कामत, मायकल लोबो सयत काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड निमाणे 2 म्हयन्यांनी 2 अपात्रता याचिका सभापती मुखार. मात ही याचिका काँग्रेसीन घालूना. प्रदेश काँग्रेसीचे आदलो अध्यक्ष गिरीशान घाल्या. आनीक एकलो डॉमनीक नोरोना म्हणटा ताणें अशीच एक अपात्रता याचिका घाल्या. गिरीशाचे याचिकेविशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वा आमदारांक कांयच म्हायती ना. काँग्रेसीन पार्टी म्हण अजून याचिका घाल्ली ना. ह्या सप्तकात घालतले म्हण आमदार कार्लोस सांगता. पहिला हे हिशोब आसतालो वेदर कित्याक दे कॉल इट प्रोसिडींग्स ऑफ द हाऊस. सो प्रोसिडींग ऑफ द हाऊस ओनली मेंबरान काडूं जाता. बट सुप्रीम कोर्ट हॅज क्लॅरिफायड अँड रूल्ड ऑन दीस एस्पेक्ट दॅट एनी सिटीजन कॅन फायल द पिटिशन. सो आतां सद्या तेणें गायलें म्हूण आनी आनीक कोणान गायलें म्हूण ते कसलो तेजेर हिशोब कांय प्रॉब्लेम तेजो प्रॉब्लेम ना. काँग्रेस पार्टी पासून घातलें पिटिशन आमी हांवें ड्राफ्ट पळयला आमी रेडी करतले हे विकांत आमी घातले आमी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी नवसोराज साळगांवकार.